देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 24:9 वोड 1-38. आपले वाटेन वेताना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताणें जमनी लुती उडयली. लुतेन माती कालयली आनी कालयलोली माती कुड्ड्याच्या दोळ्याक काडली आनी ताका म्हटलें, वच आनी सिलोमाचे तोळेन धुव. सिलोम मुणगे धाडलोलो. कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नोदोर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची शेजां सामारी आनी जाणी ताका आदीं भीक मागतना पळयलो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय? कोण कोण म्हणटालीं, होच तो. दुसरीं म्हणटालीं, जावं नजो, पूण हो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. आदी कुड्डो आसलोल्यांक ताणें फारिसेवाशीं हाडलो. जेजून माती कालून ताचे दोळे उगडलोले तो दीस सोनवार आसलो. ताका नोदोर कशी आयली काय म्हूण फारिसेवांनी नव्यान विचारलें. आनी ताणें ताका म्हणलें, ताणें कालयल्ली माती म्हज्या दोळ्यांत काडली, हांवें धुली आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिसेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो मनीस देवाचो न्हय, तो सोनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत? ताचे मोदें वेगवेगळी मतां जालीं. देखून आनीक एक पावट कुड्ड्या मनशाक ताणें म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्या ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. ताणें ताका पोर्तिपाळ केलो, तूं निबेल पातकान जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय? आनी ताणीं ताका भायर घालो. ताणीं ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो. तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर विस्वास दिवंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव विस्वास दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. आमचें जिवीत भावार्थाची यात्रा. जिविताची दर एक घडणी आमचो भावार्थी रायता. आमच्या भावार्थाची वाट जावंक जेजूक आमच्या जिविताचे यात्रेन भागिली करूंक गरजेचें. आमचें उणेपण जेन्ना आमी वळखूंक घेता तेन्ना जेजूचें बरेंपण आमी भोगूंक पावता. त्या कुड्ड्या मनशान जेजूक वळखलो आनी ताका कुडीचीच न्हय पूण आत्मीक पेखोवणी फावो जाली. फारिसेवांनी आपली असोक्काय वळखूंक ना. ते आपल्यापणाच्या कुड्डेपणाक लागून आत्मीकतायेचें बरेंपण जेजू सवे आसलें पळोवंक पावले नात. ह्या पासत आत्मीक वाटेन जेजूची पेखोवणी तांकां फावो जाली ना. आमेन.